राजकारणा कडेन येवया. तुम्ही हसले कारण प्रश्न म्हाका दिसता राजकारणाचे तशेच आहात की काँग्रेसीचे 8 आमदार तुमकां कित्याक जाय? कारण एक आसा की एकदां गरज आसता नंबराची आनी एकदां आसूं म्हणून घेवप आसता. कित्याक जाय ते? तुका कोणी सांगलें आमकां जाय म्हणून? सगळे तेच उलयतात, प्रत्येक मनीस सांगता. ते तुमच्या बंगल्यार सुद्दां ते वचून आयले त्या दीस, ते तुमी मेळ्ळेच ना म्हणटा मागीर. म्हाका ते आपली कामां बी घेवन आयले म्हणून सांगनाका. हे पळय हांव परत एकदां सांगता, एज अ मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांत आमचें सरकार स्टेबल आसा. तेच म्हणटा 20 जाण भारतीय जनता पार्टीचे आनी 5 जाणांनी एडिशनली आमकां SMJPचे 2 इंडिपेंडंट टीम हांच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. स्टेबल गव्हर्मेंट आसा. फुडलीं 5 वर्सां गोंयची उदरगत करपा खातीर आमचें डबल इंजिनचें सरकार हें खंबीर आसा. आमकां एडिशनल आमदारांची गरज ना, हांव परत सांगता. आनी त्या विशयाच कोण तरी उलयता आसत, कोण तरी येवपाचो घेवपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार हाजे बाबतींत म्हणजे म्हाका तरी आत्ताच्या घडीक हाजी कांय इन्फॉर्मेशन ना. तांकां जर येवपाक जाय की दार जनेल कितें उगडें आसा काय ना म्हणटा तुमी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आसा, खूब व्हडली पार्टी. व्हडली उत्तर दिवपाक ऑफकोर्स भारतीय जनता दार आनी जनेलाचेच विचारिल्लें. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आसा. ती भारतीय जनता पार्टीचे सदोदीत निर्णय हे राष्ट्रहीत आनी राष्ट्रीय लेवलाचेर घेतले वता. तुमी इतली वेग कित्याक दवरतात? हांवें दार आनी जनेलाचेच दवरिल्लें. मुख्यमंत्री तुमी, आमची पार्टी बारीक ना, आमची पार्टी दिसान दीस वाडत आसा. सध्या राष्ट्राक मुख्यमंत्र्याचें मत इज कायंड ऑफ अ फायनल मत देशांत पुराय सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टी आसा. त्या खातीर आनी येता त्या परत 2024च्या इलेक्शनान आमी आनीक खासदार घेवन इमर्ज जावपाचे आसा. हांव स्पेसिफिक्स विचारता कारण हे राजकारण म्हणटकीर म्हाका दिसता लोक चवथीक घराडेन बसून पळयतात आनी म्हाका दिसता गांवांनी सद्याक राजकारणाची चर्चा चल्ल्या. अशी परिस्थिती भितर तुमकां दिसता की 2 जाणांचेर तर काँग्रेसीनच स्वता डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालां आनी काँग्रेसीनच सांगलां की हे 2 जाण आमचे आमदार व्हरपाक सोदताले म्हणून. ते 2 जाण म्हळ्यार दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो. तुमकां दिसता दिगंबर कामत किंवा मायकल लोबो जर आज भारतीय जनता पार्टी भितर आयले, परत आयले जाल्यार पक्षाक बऱ्याक पडटलें? हे काँग्रेसीचें दुर्भाग्य म्हणपाचें की जेंच्यांनी आपल्या एक्स चीफ मिनिस्टराचेर अशा पद्दतीत तेंच्यांनी डिस्क्वॉलिफिकेशन फायल करप आनी ते बी आमदार व्हरूंक शकता म्हणपाक जाय. जेंच्यांनी जेका ऑपोजिशन लिडर करप आनी तेंच्यांनी तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालप म्हटल्या उपरांत ह्या पक्षाची पत खंय पावल्या राष्ट्रीय लेवलाचेर आनी स्टेट लेवलाचेर हाजोतून विचार करपाक जाय. म्हाका दिसता म्हणजे आनीक हाजेर अशा बाबतींत म्हाजे सारकेलो राजकीय कार्यकर्तो हाजेर आनी उलोवच शकना. कारण एखादो मनीस आपल्याच म्हणजे जो माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते करता तेजेर ते तुमचे बरोबर आहा म्हणून आतां तेका आतां म्हाज्या बरोबर आसा ताका ते तांकांच विचारपाचें. तूं जाय जाल्यार त्या दोगांयकूय विचार. पण तुमकां कितें दिसता की हे आयल्यार पक्षाक फायदो जातलो? कोणी आयल्या उपरांत सदांच पक्षाक फायदोच जाता, लुकसाण जायत ना. म्हणजे तितून एडूच जायत आसता न्ही. म्हणून हांवें म्हटलें न्ही, नवीन मनीस जेन्ना पक्षांत येता तेन्ना पक्षाक लॉस केन्नाच जायना, पक्षाक फायदो जाता सदांच. फायदो जाता. फाटले फावटी 10 जाण येयले ताचो फायदोच जालो न्ही. आतां आमी 27 आसूं बट 20 निवडून आयले, पण आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाक शकले. एक स्टेबल गव्हर्मेंट फाटल्या 3 वर्सांक बरेच जाण म्हाजेरूय टिका करताले थोड्याच दिसांनी वचपाचो आहा म्हणून. 3 वर्सां सरकार स्टेबली चल्लें आनी परतूय बी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार निवडूनय आयलें. एक जाता की ते हे फुडाफुडीचें राजकारण कित्याक काय म्हणून तुमी हाका जाप कशी दितात? कारण चर्चा भरपूर जाली. काँग्रेस स्वताच्या तोंडान काय ते आमचे आमदारय कांय गजाली उलोवन दाखयतात स्पश्टपणान, नक्की गोंयाक त्यो खबर आहात. आतां आमी ऑफिशियली तुमी म्हाका कॅमेराचेर हें उत्तर दितात, पण हे जे फुडाफुडीचें राजकारण आसा तुमकां दिसता गोंयाक जेन्ना लोकांनी तुमकां मॅन्डेट दिला, आतां लोकांनी जर तुमकां मॅन्डेट दिलो नाशिल्लो हांव ही गजाल उलोवंक विचारनाशिल्लो, जेन्ना लोकांनी तुमकां मॅन्डेट दिला and I was the first one to say that this is a rise of Dr. Pramod Sawant from selected to elected म्हणून. अशी परिस्थिती भितर कित्याक फुडाफुडीचें राजकारण? आमी फुडाफुडीचें राजकारण करिना. परत तुमकां कॅमेराचेर उत्तर दिवपाक परत एकदां हांव सांगता, आमी फुडाफुडीचें राजकारण करिना. ओके, तूं म्हटलां तशें जर पक्षान कोण आयलो जाल्यार पक्ष वाडटा. तुमकां ते येतात, तुमी आपयनात. हांवें परत सांगलें आमी फुडाफुडीचें राजकारण करिना. आतां कोणी येत जाल्यार मागीर विचार करपाचो म्हणटा तुमी. सीएम एक जो प्रश्न आहा तो दुसरो जो इम्पॉर्टंट म्हाका जो दिसता की तो IITचो आनी एक IITच्या प्रश्नाचेर एक गजाल म्हाका प्रामाणीकपणान 3 सायटी जाल्यो. तुमी जशी काँग्रेसीचें दुर्भाग्य बी म्हळें,
म्हाका गोंयकारांचें दुर्भाग्य काय कितें अशी परिस्थिती आहा. डोंट यू थिंक इट इज युअर फेल्युअर दॅट यू हॅव फेल्ड टू कन्विन्स गोवन्स की आमकां IIT जाय म्हणून? ॲक्च्युली खरें म्हटल्यार तूं म्हणटा तशें इट इज एन गोंयकारांचें बॅड लक. इतक्यान प्रोजेक्ट सुरू जावपाक जाय आशिल्लो. बट म्हाजे कडल्यान हांवें सगळे प्रयत्न त्या प्रोजेक्टा खातीर फाटल्या टेन्युअरान केल्ले. बट ह्या टेन्युअरान सांगता हांवें त्या खातीर अनावन्समेंट करिना म्हटलां जो पर्यंत सगळें हँडओवर जातलें. हांवें म्हटलां हांव जाता तितके बेगीन IIT खातीर लँड हँडओवर करतलो आनी 100% करतलो. आय एम बिहायंड दॅट प्रोजेक्ट आनी जाता तितके बेगीन बरे प्रोजेक्ट गोंयांत येवपाक जाय. म्हणून तर म्हाज्या टेन्युअरान नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी आउट ऑफ द वे वचून बरेच जाण विरोध करताले. म्हणजे हांवें फक्त लँड दिली इतक्याचेरूच ना तर तो प्रोजेक्ट म्हणजे वेटरनरीचे गेस्ट हाऊस नवीन बनून आशिल्ले ते गेस्ट हाऊस तांकां हँडओवर केले आनी नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी गोंयांत सुरवात केली. दीस इज द थर्ड नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्स युनिवर्सिटी इन इंडिया. हय. त्याच बरोबर नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ तुवें आमचे कला भवन सांकवाळचे बांदलेले 10-8 वर्सां तूंय पळयता थंयसर एअरपोर्टार वयता आसतना. ते कन्वर्ट करून सद्या बिल्डींग लिजाचेर दिली आनी तांकांय लँड दिली. त्या खातीर एड्युकेशन प्रोजेक्ट गोंयांत येवचे हे म्हाजें पर्सनली म्हाजेंय मत आसा. मुख्यमंत्री आनी एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून त्या खातीर सांगलां आय एम डॅट मच सिरियस अबाउट द IIT आनी IITची लँड. त्या खातीर हांवें हे दोनूय प्रोजेक्टाची दिली आनी मागीर उलयता पळय न्ही त्या खातीर आतां करता आनी मागीर उलयता. दिस इज अ व्हेरी गुड स्ट्रॅटजी. म्हाका दिसता करून उलोवप. म्हाका दिसता लोकांचोय राजकारणाच्या घोशणा मदलो एक विश्वास तुगेलो सामकें. दुसरो आतां विशय आसता पंचायत इलेक्शनाचो. तुमी जिखले, तुमी क्लेम केले, तुमकां येवन सगळे जाण मेळ्ळे. 2 गजाली. एक, नंबर 1 कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नंबर 2 जी ओपोजिशनाची सद्याक परिस्थिती दिसता पंचायत इलेक्शना भितर आमी ती पयली, ताजे पयलींच्या इलेक्शना भितर म्युनिसिपालिटी भितरूय पयली आमी, ZP भितरूय पयली आमी. तुमकां हांव एज अ स्टेट्समॅन म्हणून विचारता. हांव जस्ट फक्त राज्याचो मुख्यमंत्री किंवा भारतीय जनता पक्षाचो लिडर म्हणून तुमकां विचारना. ओपोजिशनाची परिस्थिती पळोवन बरें दिसता तुमकां आनी आमच्या लोकशाही खातीर बरें काय यू आर हॅपी बेस्ट म्हणून? राज्याचो मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आनी कार्यकर्ता टू मुख्यमंत्री पदाचेर ह्या पावला. त्या खातीर म्हाका दिसतना म्हजो पक्ष ग्रो जाता. ह्या राज्यांत म्हजो पक्ष वाडटा आनी आमी जशें म्हणटा की हर घर भाजपा तशीच हर पंचायत भाजपा, हर बूथ भाजपा ह्या पद्दतीत काम करप ही आमची स्ट्रॅटजी आसा आनी त्या स्ट्रॅटजीत भारतीय जनता पार्टी काम करता. म्हणून तर हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे 4 बायपोलांतले 3 बायपोल जिखले, 2 लोकसभेंतलो 1 लोकसभा जिखले. पयले फावटी 2 जिल्हा पंचायती आमी जिखपाक शकले आनी ताजोच रिजल्ट म्हणून आमकां विधानसभेत आमी 20 सिटाचेर पावले. 22 टार्गेट केल्लो आमी आनी 22 आमकां मेळपाकूय शकतले. तुकाय खबर आसा 27 मतांनी सुमार आमी 1 सीट हारलो. बाकीचो एक स्ट्रॅटेजिकली आमचो एखादो सीट गेलो. ओके. त्या खातीर आतांय बी आमी डे 1च्यान भारतीय जनता पार्टीची बेस तयार जावची म्हणून पंचायत इलेक्शनीनूय बी म्हणजे डायरेक्ट जरी चिन्हाचेर नासले खुबशे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे बऱ्या मतांनी निवडून आयले. वेगवेगळ्या पंचायतीचेर सरपंच, पंच, उपसरपंच जाले. सो दॅट ग्रामीण भागात भारतीय जनता पार्टी भक्कम जाता आनी आमी जशें म्हणटा की डबल इंजिनचें सरकार असलें काय नॅशनल आनी स्टेट लेवलाचेर काम बरें जाता. तशेंच हांगासरूय बी ते ट्रिपल इंजिनचें जर सरकार आसत म्हणजे नॅशनल, स्टेट आनी परत पंचायत जाल्यार ते लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी हे काम करपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक शकतले. आमी नाका म्हणना. अपोजिशनान आपलें काम करप, अपोजिशनान आपलो पक्ष मजबूत करप आनी तेंच्यांनी दवरप. आमी कोणाकूच नाका म्हणना. हें लोकमत आसा. शेवटी लोकांनी ठरोवपाचें कोणाक निवडून दिवपाचें तें. थोडे कडेन इंडिपेंडंट पंच आसतले निवडून येयले, नवीन पंचय निवडून आयिल्ले आसा. तेंय उदाहरण आसा आमच्या कडेन. कित्याक विचारता म्हणजे राज्याक सद्याच्या घडयेक लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणटात ती एक जे पद आसा तें फक्त पेपरार आसा, ते प्रत्यक्षांत ना. हे काँग्रेसीनी स्पश्ट केल्लें आहा. डू यू थिंक दिस इज हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी? नो, नॉट एट ऑल. लिडर ऑफ ओपोजिशन आसपाक जाय, विरोध करपाक जाय आनी विरोध करपाची गरज आसा. ज्या जाग्यार सरकार चुकता, सरकारांतलो
मंत्री मुख्यमंत्री खंय चुकता विरोध करप तेंचें काम, बट विरोधा खातीर विरोध करप न्ही. डेफिनेटली म्हाजें म्हणणें खंय चुकता आसत जाल्यार विरोध दाखोवन दिवप हें तेंचें काम आसा आणि तें करपाक जाय. आमी विरोधी पक्षान आशिल्ले, आमी विरोधात काम केलां, आमी रस्त्यार आयल्या, आमी विरोधा यू वेळार आर वन दाखोवन ऑफ दिलें. दी बेस्ट स्पोक्सपर्सन्स ऑफ द पार्टी वेन यू आर इन ओपोजिशन. सो त्या दृश्टींतल्यान हांव म्हणटा की तुमकां दिसता की विरोधी पक्ष फुडारी आसचो म्हणून. ऑफकोर्स आसूंक जाय. 2008 ते 12 पर्यंत आमी डेली रस्त्यार आसताले आनी गोंयभर हांवूय भोंवतालो. वेगवेगळ्या आंदोलनां, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष असल्या कारणान वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या निमित्तान आसत किंवा वेगवेगळे कडेन आंदोलन करता आसतना आसत. तेन्नाच्या आमच्या माजी मुख्यमंत्री मनोहर भाईंच्या बरोबर प्रत्येक आंदोलनात हांवूय आसतालो. सेम एक गजाल आसा की सगळ्यां म्हणटा की प्रमोद सावंत हेज अ स्ट्रॅटजी, एंड द स्ट्रॅटजी अशें की पक्ष जो आसा लोकसभा निवडणुकीक सुद्दां किंवा सबसिक्वेंट विधानसभा निवडणुकीक सुद्दां मायनॉरिटी वोट्सा शिवाय पक्ष सत्तेर येवपाक जाय ह्या दृश्टींतल्यान तुमी काम करता. स्ट्रॅटजिकली ते मिशन सालसेत किंवा आनीक सगळें सोडून दियात, तुमी अशे तरेन रचना केल्या की थंय ते आपले मदींच झगडटले आनी तुमची जी वाट आसा ती वाट सुकर जातली. Do you think that strategically, politically, are you taking party in a direction where party can be in power without minority votes? चुकीचो समज आहा तुजो. हांव विचारता प्रश्न, समज खंयचो म्हजो प्रश्न हो. हांव काल बेतालबाटी आशिल्लो. त्या फुटबॉलाकून चड विचारता हांव. काल बेतालबाटी आशिल्लो. मायनॉरिटी भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसतले. हय. आतां मायनॉरिटी हॅव स्टार्टेड टू एक्सेप्टिंग द भारतीय जनता पार्टी. कोण म्हणटा? पण थंय तुमचे स्टेज बरोबर स्टेजीर जे आशिल्ले थंय पळयतकीर थंय भाजपाचें चिन्ह न्ही, पण ती वेगळी चिन्ह दिसली म्हाका. हे पळय, आमच्या बरोबर कोणूय येवं येता. हय. हांवें परत सांगलां, आमी फाटले फावटी हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे फाटले फावटीचे बाब फिलीप नेरी आसत, बाबाशन आसत, हांकांय सांगलेलें आमी भारतीय जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर उबे रावात म्हणून. कांयच हरकत ना. म्हाका दिसता आमी थंयसरूय त्या खातीर आमचे कॅन्डिडेट उबे केले. कदाचित म्हणजे तांच्यांनी जर टिकेट एक्सेप्ट केल्ली आसत चित्र वेगळें आसूं शकतालें. आज शेवटी लोक भारतीय जनता पार्टीक एज अ डेव्हलपमेंट करपी पार्टी किंवा देश नेशन आणि राज्य फुडें व्हरपी पार्टी, हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे नेतृत्व नॉर्थ इस्टान सारकेल्यो सगळ्यो 7 स्टेट्स ज्या जाग्यार मेजॉरिटी ऑफ द आर मायनॉरिटी आसा थंयसर जे आसा दे हॅव एक्सेप्टेड आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयिल्लें आसा त्या राज्यांनी. म्हणटा उपरांत त्या खातीर हांगासर खंयसरूच आमी पळयता आसतना लोकसभा मायनॉरिटी निवडणुकीची सिटां ही विदाउट दीस जिखपाचे हावेस म्हणया, प्लॅनिंग म्हणया, स्ट्रॅटजी म्हणया. हांव परत सांगता, म्हाका विश्वास आसा हे फावटी आमकां लोकसभा सावथ गोव्यातली जिखता आसतना सालसेतीतूनय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मायनॉरिटीचे म्हजे सगळे भाव भयणी वोट करतले हाजेर म्हाका खात्री न्ही, म्हाका विश्वास आसा. कारण ज्या पद्दतीन हांव काम करता, ज्या पद्दतीन हांव एप्रोच तांच्या कडेन सगळ्यां कडेन दवरता, ते म्हजे कडेन ज्या पद्दतीन एप्रोच दवरता म्हाका विश्वास आसा. हांवें केन्नाच डिफरन्स करूंक ना खंयच्याच कामाच्या बाबतींत, जाल्यार ते कित्याक करतले. शेवटी तांकांय विशय पटला की आतां ओन्ली म्हणजे जर नेशन फुडें वयतलें आसत जाल्यार मोदी इज ओन्ली द ऑप्शन.